60% EPFाचेर टॅक्स लावपाचो बजेटांतलो प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्र्यान निमणे फाटीं घेतलो। ट्रेड युनियनांनी हो प्रस्ताव फाटीं घेवचो म्हूण नेट लायिल्लो। प्रधानमंत्री मोदीन मध्यस्थी केल्या उपरांत अर्थमंत्री अरुण जेटलीन संसदेंत EPF टॅक्साचो प्रस्ताव फाटीं घेता म्हूण घोशणा केली। सरकार खंय आतां त्या प्रस्तावाचो खोलायेन अभ्यास करतलो। However, in the EPFO, there are other contributing members who have accepted EPF voluntary, and they are employees of private or public sector companies. At present, even this category people can withdraw the whole amount without any tax liability. In the proposed amendment, there will not be any tax liability for such employees at the time of retirement if he contributes 60% of its annuity in any annuity product, so that the pension security can be created for him according to his earning capacity. However, if he chooses not to put any amount in annuity product, the exemption will be limited to 40%. A number of representations have been received from various sections of the society, including members of parliament, suggesting that this change will force people to invest in annuity products even if they are not willing to do so. The main argument is that employees should have the choice of where to invest. Theoretically, such freedom is desirable, but it is important for the government to achieve policy objectives by instrumentality of taxation. In the present reform, the policy objective is not to get more revenue, but to encourage people to join the pension scheme. There are various other suggestions received which can also achieve the same policy objective of encouraging people to join the pension scheme. In view of the representations received, the government would like to do a comprehensive review of this proposal, and therefore I withdraw the proposal in paragraph 138 and 139 of my budget speech. The proposal of 40% exemption given to NPS subscribers at the time of withdrawal remains. शिरगांव सरकारी शाळेचो शिक्षक उमेश फट्टेक पुलिसांनी धरला। शाळेंतले 9वेच्या चलयेचो विनयभंग केला म्हूण चलयेच्या घरच्यांनी ताचेर आरोप केलो। लोकांनी बोवाळ घाले उपरांत पुलिसांनी ताका अटक केली। शाळेचे PTAचे बसकेंत पालकांनी त्या शिक्षकाचो विशय काढलो तेन्ना बोवाळ जालो। तिडकल्ले लोक ताच्या आंगारय गेले। ताच्या मोटारसायकलीक लोकांनी उजो घालो। शिरगांवच्या सरकारी शाळेचो शिक्षक उमेश फडतेक लैंगिक विनयभंग केलो म्हूण अटक केल्या। शाळेंतल्या 17 वर्सांच्या चलयेन कागाळ केल्या उपरांत लोकांनी चलयेच्या आवय बापायक घेवन विशय तापयलो। फोन केल्या बरोबर सरान कितें केलें, तिने फोन केल्लो काडून घेतलो आनी आपूण उलोवंक लागलो। कोण उलयता? तो भाव उलयता। आपूण सर उलयता ताका तुमचे सुवातीन हाडून पायता म्हणून लागलो। पळय हां, पायता म्हणून तितक्या शिरगांवच्या एका भुरग्यान हाडलें, तूं एकलो पायता रे, आपुणूय बी वांगडा येता, तूं नाका येवं मरे, तो फोन करता, हो उखलिना सर, पळय कितें मदानगिरी ती। तरी ताच्या भावान फोन केलो, पळय ताका हाडलो हांगासर, तरी तो आयकना न्हू। मागीर घरा कडेन येयले आनी फुडें इल्लेशें रान आहा न्हू, रानान ते कितें कितें मरत जोत ते गाडयेर। अरे असो कितें तूं बापाय समज म्हाजी फकाणां करता, तूं सर मरे मारलें आनी हेका मारलो। तें भियारल्यार जालें, घरा कडेन कोण ना न्हू। तितल्यान देवयले ते पक्क असो हातीक घडोवले। हातीक घडल्यार मला आपल्या मला किस दी म्हणून लागलो। किस दी म्हणटा काय सामकें भियारले सामकें डायरेक्ट घरान धांवले। आमच्या घरान धांवले, रस्त्याक कुशीकच गो। उमेश फट्टे ह्या सराक बरखास्त करचो। चेडवाचेर म्हाजे इश्कोल 17 वर्साचें भुरगें अत्याचार केलो। खंयच्या इश्कोलान ताका दवरपाचो ना, समजो सस्पेंड करपाचो। बरोच बोवाळ जाले उपरांत पुलिसांनी ताका अटक केली। तिडकल्ल्या लोकांनी फट्टेच्या मोटारसायकलीक उजो घालो। प्रुडंटा खातीर उदय परब। घेऊ एक विराम।